गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. लसीकरण मोहिमेक आयतारच्यान जाली सुरवात. नोंदणी करपाची गरज पडूंक नाशिल्ल्यान वासीन घेवपाक लोकांनी केल्ली गर्दी. ह्या वर्सा तुमलो बांबोळेचो अंडरपास. लोकांचे जाल्यात हाल. रस्तो क्रॉस करपाक अंडरपासाचोच आदार. प्रस्न सुटावो करपाक सरकाराक अपयश. गोंयांत 13 ते 16 मजगती घोंग्यांनी पावसाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. वाऱ्याचो वेग आसतलो वराक 30 ते 40 किलोमीटर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 80,834 कोरोना केशींची नोंद जाली. फाटल्या 71 दिसांतलो हो सगळ्यांत उणो आंकडो. तशेंच 3,303 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवन 10,26,159 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 1,32,062 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. देशांतल्या एकूण कोरोना बाधितांचो आंकडो 2,94,39,989 पावलो. नव्यान मेळपी केशीच्या तुळेन बरे जावप्यांचो आंकडो चड आसा. लसीकरण मोहिमे खाला आतां मेरेन 25,31,95,084 जाणांक कोरोनाचे वासीन तोपले. कोरोनाचे फाटभुंयेर देशभरात 12 जून मेरेन 37,81,32,474 जाणांची कोरोना तपासणी केली. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 4.74% आसा, जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचो दर 4.25% आसा. सेगीत 20व्या दिसा हो दर 10% परस उणो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आशवेच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जावन रावल्या. ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात जाले, पूण प्रशासनान हाचेर पुरायेन आडनदर केल्या. फाटली 3 वर्सां जाली हो रस्तो असोच आसा. हे रोड सगळो पिड्यार जाला. सगळे वणे पडल्यात. सगळे लोक हांगासर पावसान पडटा. सगळे उदक वत्ता. कोण जाग घेयना हेची. आमी पडटा धांवता उदक लावपाक तांकां. कितले पावटी धांवपाचे. आमी आसूंक जाय न्हू घरा. आमचे सगळे घर हालता. एक ट्रक गेल्यार सगळे हें धांवता. आनी भुरगीं आसता, सगळे आसतात लोक. कोण जाग घेयना. तो एकल्याच्या पडला हात मोडलो. दुसऱ्याचे पडले पांय हे आले. तिसऱ्याचे पडले आनी मातसो दुखावला तेचो. ते सगळे वणे येतात. उदक सगळे भरता. भरून सगळे लोकांक खबर आसा. थोड्यांक वणे हा तोरणान ते 2 वर्सां जाली पुरी. बट्टे डांबर घालून वयतात. बश्यो डांबर अशे गाडी हे घालतात गुणे आनी मातशे सिमीट घालतात आनी चालले. आनी फाल्यां आनी 8 दिसांनी येतले. लसीकरण मोहिमेक आयतारच्यान सुरवात जाली. वासीन घेवपा खातीर नोंदणी करपाची गरज पडूंक नाशिल्ल्यान गोंयभर जाल्ल्या लसीकरण मोहिमेक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. लसीकरण मोहिमे खाला 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकांक आयतारच्यान वासीन दिवपाचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. लोकांक वासिनां घेवपा खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची गरज ना. लसीकरण मोहिमे अंतर्गत गोंयभर वासीन केंद्रां उक्ती केल्यात. जुलयाचे 30 तारखे मेरेन 100% लोकांक वासिनाचो पयलो डोस दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. I only want to say it is a good response and it is a very good step taken by the central government led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I think it shows the concern for the common man, for the poor people, for the youth, for the women, for all countrymen. And this is something unprecedented for the last 100 years. Almost in a century we never had a pandemic like this. Now with this pandemic, the only way to beat it is being vaccinated, and we should try to have 100% coverage in the end, because Goa is a small state, so we should see that every single person is protected. I want to compliment the doctors, the nurses, all the health workers who are taking real pains to see that the target is achieved, and they are moving place to place, taking a risk unto themselves as well. I think this is the way all of us have to move forward so that it becomes a resounding success, the vaccination of all the people, of all the population of Goa. ती मोठ्या प्रमाणात आयज हांगासर येवन आपल्याक वॅक्सिन करून घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता ह्या लाडक्या गांवांत पयले फावट आमी टिका उत्सव घेतलेलो, तेन्नाय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. त्याच्या उपरांत आमी लाटणपरचे पंचायत म्हणून टिका उत्सव घेतलो. टिका उत्सव 2 तो कासरपाल पंचायतीन घेतलेलो, पंचायत हॉलान. तेन्नाय म्हाका दिसता हांगाच्यान लाडक्याच्यान वॅक्सिन घेवपाक मुद्दम एक 5-6 किलोमिटराचेर मुद्दम थंयसर पंचायतीन येवन तांच्यांनी वॅक्सिन घेतलेलें.
आणि आयज तिसऱ्या टिका उत्सवाक तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपलो प्रतिसाद दाखयल्लो आसा. आज आमचो पयलो आज हांगासर पयलो टिका उत्सव आसा आनी फाल्यां परत आमी हेच गांवांत लाडफ्या गांवांत आसा. सो ह्या लाडफ्या गांवांत नाच म्हटल्यार 100% वॅक्सिनेशन जातलें. लोकांक चडशे सिनियर सिटीजन हांकां भायर थंय वतान त्रास जातात म्हणून आमी एक इस्कॉलान आमची फॅसिलिटी दिवपाची ठरयली. सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स ट्रस्टाचे सगळे एग्री जाले आनी आमी हो आज टिका उत्सव पळय आसा हाजे पयलीं आमी 14 एप्रिलाक पयलो केल्लो, तोय सक्सेसफूल जालो आनी आयचोय बी एकदम ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. नियरली मोर दॅन 300 वयर लोकांनी अजून पसून वॅक्सिनेशन घेतले. तातूंत 18+ इवन सिनियर सुद्दां थोडे आशिल्ले जे पयलो डोस घेनासतना राविल्ले. आमकां गव्हर्मेंटाची स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंटाची बरें कॉपरेशन मेळ्ळें आनीक तातूंतल्यान हो टिका उत्सव आमी सक्सेसफूल करपाक शकले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, दिवचलच्यान महेश गोवेकर आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर पावसान बांबळेचो अंडरपास उदकान भरता, पूण सरकाराक हो प्रस्न सुटावो करपाक जमलो ना. हो राष्ट्रीय महामार्ग आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो क्रॉस करपा खातीर अंडरपासाचोच वापर करचो पडटा. पळयात उदकान तुमिल्ल्या बांबोळेच्या अंडरपासाचे उतिकाय. गाडयांचे इवन सगळ्यांक मोटरसायकली हांकां वचपाक उदकांतल्यान वचपाक खूब त्रास जाता. पूण अजून ते कोणाचें हें लक्षान येना, गव्हर्मेंटाचें हें लक्षान येना. सगळे बांदलेलो केन्ना आनी तो उदक वचपाचें कितें प्लांटेशन काय अजून तेंच्यानी कांय करूंक ना. हेजेर गव्हर्मेंट कितें तरी करून हें उदक वचपाचें कितें तरी करपाक जाय. कोणें कांय करूंक कोण हेजी हें पळयना. हांगा लोक हांगा सायडीकूच रेजिडेंशियल डॉक्टर रावता, सायडीक घेवटेन हॉस्पिटल आहा, GMC आहा. हे लोकांक इतको त्रास जाता हे उदकांतल्यान वचपाक. पूण अजून कोणूच हांगा इतकें हें करना. पळय फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान वयता आसतलो, गाडी येता वयता उदकांतल्यान वयता फाटल्यान वयता गाडी येता वयता उदकांतल्यान गाडी येता वयता. पूण हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें. उदकाचें कितें प्रॉब्लम करचे बाबा थंय वचपाचें ना, पंप लावन तर उदक तर काडून लोकांक हांगा सुरक्षीत गाडी वचपाक उदक वचपाक. मदीं होणक्योय पडलेले आहा, मोटरसायकल इतके त्रास जाता की होणक्यान पडटात शिरकतात वयल्यान. हांव श्यामचारी बांबोळीच्यान गोवा 365. गुंडगिरी आणि मारपेटाच्यो घडणुको कशेच खपोवन घेवचे नात. गुंडांनी नावेलकारांक गृहीत धरचे न्ही. नावेलच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. नावेले फकीरबांद वाठारांत जाल्ले मारपेटाचे घडणुके आड नावेलकारांनी आवाज काडलो. मारपेट प्रकरणात मडगांव पुलिसेन 2 जाणांक अटक केल्या. नावेली फकीरबांद वाठारांत ह्या दोगांनी सँडवीच पिरिसाक बरोच शेपळोवन काडिल्लो. अटक जाल्लो आयूब सय्यद हो नावाजलेलो हिस्ट्री शीटर. कारण आमगे थोडे हिंगा गुंडागिरी कॉमेस जाल्या नायल्यांक. भायले येवन आउट ऑफ नावेली येवन हिंगा नायलकारां माताय खंय वाटेर धरून माताय. आमकां सेफ्टी ना एंड एज पर द गायडन्स आमकां पुलीस जायत हेल्प कोताय आनी तेंकडे कंट्रोल जायना कित्याक हांकां प्रेशर येता. कोण MLA येयलो, कोण मिनिस्टरां येयलो, फोन येता, मागीर तेंकां ते सोडूंक पडटाय. पूण स्टील पुलीस कॉपरेटींग विथ अस कित्याक पुलीस स्वता पब्लिका बरो आसता. हे बरो कोण डिसेंट लोक आहा तेंकां त्रास कोताय. तेंगे पळय रायवलरी आहा थिंग वचनाय ते कित्याक थिंग भिताय ते कोयती सुरी हें घेवन. आतां कितले इन्सिडेंट जाले हे हिंगा येवन सगळे पियोन हें एस्तां कोताय. पूण तेका दिसता आमी नावेलकार न्हिदलो आहाय म्हूण, बट तेश न्हू तें कित्याक आतां आम जाग जाताय. कारण हे सारके डेमायज इसपा भायर दे आर गोईंग आउट ऑफ लिमीट. हें आमकां सोसून जावपा ना हेज्या मुखार. आतां हें गेलें चड गुंडागिरी जाल्या हेतू इसपा भायर गुंडागिरी जाल्या आमगे नावेली गांवांत. थंय जाले भायले आउट ऑफ मारगांव जाता ते काजून सांगते पासून. आमी आज आमचे एक असलो इनोसंट भुरग्याक मारला तेका आख्या गांवांत नांव आहा. तेगे मायक पायक ते कोणा मिजगुती वचपी न्हू. आमी पूण कोणाक एका तेका दादारी करपी पूण तो तेका बेस्ट तो रोड दी म्हणून ते मारला. आतां तर हे माल जाल्यार आतां आमी आनी गोंयान उरपा काय म्हूण
आज हांव एकूच सांगूंक सोदतां बोकून दिगांबर कामतीक हो तेगेलो मेन मनीस जो आज म्हाजो आयू पडटो हांव दिगांबराक सांगूंक सोदतां दिगांबर कामतीक तूं हितून महत्व पडना घाल कित्याक तूं 2 दीस पुलिशेक फोन मारले ताका सोड म्हूण जोरी तर तूं ताका सोडलो तूं तेजे मिजगती पडलो जाल्यार तूं तुगे चिंतान राव. जॉलगाना वॉर्डांतलो तो भुरगो बाब क्लिंटनाचो व्हडलो भाव क्लिंटन पिरिसाचो व्हडलो भाव काल ते आयज इतले व्हायरल गेल्ले आसा की काल तेका 2 जाणांनी एंटी सोशल एलिमेंट्स म्हणटा तेंकां हांव एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेईंग इन अ बस्ती इन मारगांव एवरीवन नोज and it is the photo is gone viral. Sandeep Piris, a resident of Jalgana Navini, was severely injured after unprovoked attack on him at Khareban, Margaon by anti-social elements from Fakirban, Margaon. आता वो अयूब सय्यद म्हणटा तो भुरगो आनी एकलो भुरगो हे 2 जाणां गाडी खंय पार्क करून आपले गाडी पार्क करून खंय खारेबांना 6:30 वरांचेर खंय गाडी रस्त्यार ब्लॉक करून आशिल्ले ते कितें करता तें खबर ना पूण आमकां आयकपाक गेल्या ते भाशेन ते गाडीन बसून सुसेगाद सोरो मारताले हेजो भाव जो त्या सायडीन पासार जातालो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चिचिनी सेंट अँथनीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. 13 जून 1231 पिरायेच्या 36व्या वर्सा ताका मरण आयिल्ले. पोप जॉर्जान 1232 ताका संत म्हणून घोशीत केल्लो. एकलो मराठी संत कवी बरयतालो म्हणटालो सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली प्रकाशमय होऊन जाते तसा संतांचा एक जरी विचार आचरणात आणला तरी सारे जीवन प्रकाशमय होऊन जाईल. बरी उतरां. सूर्या आख्खो सूर्याचें वोत भितर पडपाक एक किर्ण सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली म्हळ्यार रूम प्रकाशमय होऊन जाते आख्खो उजवाडीत जाता तसो भाग्यवंताचो एक जरी विचार ताची एक तरी ताची कुर्णी गूण आमच्या आचरणांत हाडलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी हाडलो जाल्यार आमचें सगळें जिवीत म्हणटा तो उजवाडीत जातलें. आनी ह्या भाग्यवंताचे आयज परबे समयार आमी हेंच करूंक आमी वावरुया. वाती पेटोवंक हें स्वताचें हें सोंपें काम. फुलां घालप सोंपें काम. नोवेनां करप सोंपें काम. ताचो एक गूण आमच्या आचरणांत हाडप तितलें सोंपें न्हय. गोंयांत 13 ते 16 तारखे मेरेन घोंग्यांनी पावस पडपाक शकता. कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. काणकोणा 12, केपें सांगे दर एकी 9, म्हापशां 6, पेडण्या आनी फोंड्या 5, सांखळे 4, पणजे 3 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार दाबोळी आनी मुरगांवां दर एकी 2 सेंटीमीटर पावस पडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.